नमस्कार, पळया प्रायम खबरो. काँग्रेसवाल्या वांगडा आपल्याक देवपा फाटल्यान मनोहर पर्रीकार लुईझिनाच्या घरकान्नी आड आशिल्ली केस पर्रीकारान घेतल्या फाटी. जॉनाचे तरकट. लुईझिन म्हणटा सगळ्यांक एकठे हाडपाक प्राधान्य. तीस वरां उपरांत मुंबई गोंय मार्गावेली कोकण रेल्वे सुरू. रातभर लागून कोकण रेल्वेच्या टीमीन काबार जाल्लो रूळ घालत जाग्यार. 3 वरांचेर मडगांवसान सुटली पयली ट्रेन. वाळपय गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल. सातोडे वेळसा न्हयत गोरवांचे सांगाडे. हायकोर्टाच्या आदेशाक ईदा दिसा मास विकतल्यांनी लायली चुट्टी. गोवंश रक्षा एक्टिव्हिस्टांचो दावो. जीसीच्या कारभाराच्या चौकशेक जिल्हा रजिस्ट्रारान नेमली समिती. वांगड्यांनी केल्ल्या कागाळीची जातली चौकशी. 14 नोव्हेंबर म्हणल्यार समितीचो जिल्हा रजिस्ट्राराक रिपोर्ट. बोरिया स्कूटरीच्या ऍक्सिडेंटात एकलो गेलो. बसीक ओव्हरटेक करतना ऍक्सिडेंट. धपक्या सरशी हेल्मेटय गेले. तकलेक मार बशिल्ल्यान मरण. आणि एफसी गोवाचो खेळ सुधारता. कोच जिको सातिस्वेत. नेहरू स्टेडियमाचो ग्राउंड आणि फ्लड लायटी बऱ्यापैकी. ब्राझिलियन जिकोक मानवल्यो सुविधा. खबर विस्तारान. मनोहर पर्रीकारान काँग्रेसीतले ताचे कांय लोकांक धरून आपल्याक देवयला. लुईझिनाच्या घरकान्नी आड आशिल्ली जमनीची केस पर्रीकारान फाटी घेवंक लायल्या म्हणूनय जॉन फर्नांडीस उलयला. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान देवयल्या उपरांत सकाळी जॉन मिडियाकडे उलयला. काँग्रेसीच्या पूर्वोत्तर राज्यांचो प्रभारी आनी नवो प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन फालेरो बुधवारा गोंयांत पावलो. सगळ्या काँग्रेसवाल्यांक परत एकठे हाडपाक आपूण प्राधान्य दितलो अशें ताणें सांगलें. Congressmen are always together. It is for us to embrace them and bring them together. So I said that I would like to invite all the like-minded congressmen to come together and fight for the pristine glory of Goa and Goans. We have to work at the grassroots level to build the organization, and that will be my first aim. प्रदेशाध्यक्ष पदावयल्यान देवयल्या उपरांत काँग्रेस हाऊसांत बसून जॉनान काँग्रेसीच्या निर्णयाचेर फोग काडलो. This decision we have taken against the chief minister for making irresponsible and untenable statement on the floor of the house that there is a corruption in the government. We have protested to the governor of Goa and requested her to see that the chief minister should be replaced immediately because he is unfit to be in that chair. 1 तारखेर मेमोरंडम दिल्लो सीएमाचेर एक्शन घे म्हणून तो गव्हर्मेंटाक आयलो आसतलो. So I think CM must have pressed a panic button. Associate in the Congress, allies in the Congress of Parrikar were put into use, in service, to hasten the thing of so-called John's replacement. This is also going to Modibab. When pressure news आयल्या, लुईझिन बाबाच्या बायलेचेर केसी आसल्यो झूज मोबार, island land deal matter. Those cases are withdrawn by Parrikar. And in return, the services of influential congressmen were used to withdraw the criminal case filed by Philip Neri Rodriguez against Satish Don. Because amchi tirade against the corrupt within the party and outside will continue. Though I have a tremendous demand that the young team of Goa should start anti-corrupt Goan party. Nital Goenkarancho Paksh. I will not encourage them to do so, but to remain in the Congress and fight the corrupt within the Congress. And I am their crusader with them. विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे धरून कितल्याशाच ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी जॉन फर्नांडिसा आड दिल्ली एक्स सारख्यो कागाळी पावयल्ल्यान जॉनाक निखळायला. खासदार शांताराम नायक आणि बाकीच्या कांय आमदारांनी बदलाक येवकार दिलो. लुईझिन बाबाक आता हल्ली संघटनेचो आनीक अदीक अनुभव आयिल्लो आसा. कारण ते वर्किंग कमिटीचे मेंबर आसले आणि वर्किंग कमिटी मेंबर जातात संघटनेचे असेच अनेक विशयांचेर उच्च पातळीचे डिस्कशन चलताले म्हणजे तांकां ताजें महत्व बरें कळटलें अशें हांव मानतां. I don't want to comment on what has happened, but we are looking forward to the arrival of the new president and we'll work with him. Expectation we have been working earlier
will work with him and strengthen the party. लुईजिन फालेरो जो आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष जाला तेजे हांव हांगा स्वागत करता आनी तेजी जी जबाबदारी आसा आयज गेल्या 10 म्हयन्यांक सगळ्यो ज्यो घडामोडी घडल्यो कोणाक भायर उडोवपाच्यो कोणाक हे करपाचे इन्सल्ट करपाच्यो अश्यो गोश्टी हे सगळे परत मेळोवपा खातीर तेंच्यांनी पयले प्रयत्न करचे पडटले. Today the situation in Goa is Congress workers have been feeling somehow or other there is nobody to look after them. Because last 2 years probably workers have somehow or other not been, I would say, that vibrant what they used to be earlier. So the basic responsibility now will be on Mr. Luizin Falero to bring all the workers together and make them little vibrant. 2007 चर्चिलान वडयल्या उपरांत गोंयच्या राजकारणांतल्यान संन्यास घेतिल्लो लुईजिन फालेरो विस्कटिल्ल्या काँग्रेसीक कसो घटमूट करता ते पळोवंक कांय काँग्रेसवालेच रावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोकण रेल्वे रुळार आयली. घसरिल्ले म्हाल व्हांवोवपी रेल्वेचे डबे काडून कोकण रेल्वेन बुधवारात दनपार म्हळ्यार रूळ आनी ट्रेन येरादारी जाग्यार घाली. चिपळूण आनी कामथे रेल्वे स्टेशनांमदीं म्हाल व्हांवोवपी ट्रेनीचे 12 डबे रुळावेल्यान घसरिल्ल्यान कोकण रेल्वे मंगळारा सकाळसावन बंद पडिल्ली. पुराय रूळ काबार जाल्लो. रेल्वेन झुजा पावंड्यार काम करून रेल्वे येरादारी जाग्यार घाली. गोंय मुंबय मार्गावेली रेल्वे येरादारी 30 वरां बंद उरिल्ली. बुधवारा दनपारां निमणे कोंकण रेल्वेची येरादारी जाग्यार पडली. 3 वरांचेर मडगांव सावन पयली ट्रेन गेली. मंगळारा सकाळ सावन बुधवार दनपार मेरेन 30 वरां ट्रेन येरादारी बंद उरली. मंगळारा सकाळी चिपळूण कामथे मजगती रेल्वे रुळावेल्यान म्हालगाडी घसरिल्ल्यान पुराय कोंकण रेल्वे येरादारी बंद पडिल्ली. म्हालगाडयेचे 12 डबे कोसळ्ळ्या उपरांत कोंकण रेल्वेन मंगळारा सकाळ सावन झुजा पावंड्यार काम करून रेल्वे येरादारी रुळार हाडली. जाले 3 हे जाले ट्रॅक रिस्टोर जालो. आणि टाइम टेबल गाडी टाइम टेबल म्हणल्यार गाडयो लेट जाल्ले टायमार येवपा आनी 1-2 दीस वतले सारके शेड्यूल. पूण आज कोकण कन्या बी सारकी टायमार सुटली. कितल्यांक स्टार्ट जाले सर? 3 आमचो ट्रॅक बी सगळे हे जाले लायन क्लियर जाली थंय आनी ही कोकण कन्या 4:45 सुटली आमची मडगांव. हय. ह्या अपघाताक लागून कांय गाडयांचो वेळ बदलिल्लो. कांय गाडयांच्या वेळा खातीर प्रवाशांनी www.konkanrailway.com वा 022-022-27587939 ह्या नंबराचेर संपर्क करचो म्हूण कोंकण रेल्वेन सांगला. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. वाळपय सातोडे वेळसा न्हंयत बुधवारा दनपारां गोरवांचे कितलेशेच ताज्जे सांगाडे मेळ्ळे. कोणे तरी 15 ते 16 गोरवांचे सांगाडे राती हाडून न्हंयत सोडले. गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल करून हाडां आनी सांगाडे थंय उडयल्यात म्हणून गोवंश रक्षा अभियानान दावो केला. ईदाक गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सोडून आनी खंयूच गोरवां मारूंक हायकोर्टान बंदी घाल्ली. तरी आसतना बेकायदेशीर कत्तल जाल्ल्यान ह्या प्रकरणाची चवकशी जावंक जाय म्हूण गोर रक्षा एक्टिव्हिस्ट मागतात. वाळपयच्या सातोडे वेळसा न्हंयेत 15 ते 16 गोरवांचे सांगाडे मेळ्ळ्यात. हो प्रकार घडला म्हूण खबर मेळटनाच गोवंश रक्षा अभियानाचे एक्टिव्हिस्ट वाळपय सातोड्डे पावले. उपरांत एनिमल हजबंड्रीच्या अधिकाऱ्यांनी थंय येवन सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें. हे प्रकरण पुलिसां मेरेन पावलां. कोणे तरी मंगळारा राती गोरवांचे सांगाडे न्हंयेन हाडून उडयल्यात म्हूण एक्टिव्हिस्टांक दुबाव. हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण फक्त गोवा मीट कॉम्प्लेक्सातूच गोरवां मारूंक मेळटा. पूण बेकायदेशीरपणान गोरवांक मारपाचो प्रकार चल्ला म्हूण गोवंश रक्षा अभियानान हे गजालीची चवकशी मागल्या. मोठ्या प्रमाणात हांगासर ह्या 2 दिसांक कालच्या 2 दिसांक हांगासर इलिगल स्लॉटरिंग जाला हे प्रूव जाल्ले आसा आनी हांगासर आमी मागणी करता की आमचे पुलीस आसा तांच्यांनी हे इन्व्हेस्टिगेशन करचे. कोण भितर आसा रियल एक्यूज तांचेर मोठ्या प्रमाणात हे एक्शन जावप गरजेचे आसा. कित्याक इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ हायकोर्ट ऑर्डर आणि इट इज अ ड्युटी ऑफ गव्हर्मेंट आणि पुलीस to see that all the accused in this illegal slaughtering should be punished. वेळूस सातोळे जे नदी आहा हांगासर न्हंय आसा तितून व्हड प्रमाणान एक गोहत्या करून हांगासर जी गोरवांचे जे अवयव जे आहा उडयले गेल्ले आहा ते फर्स्ट टायम जरी ओपन जाला तरी पूण खूब कडेन आमी पळयता डिचोली आसूं खंयच्या खुबश्या भागांत अशे तरेचे कत्तल करून तेजे उरलेले भाग जे आसा थोडे प्रमाणान ते न्हंयेन व्हांवले वता. हे एकदम हानिकारक आहा जे एके तरेन न्हंयेचें पॉल्युशन अशे लोक हांगासर न्हाता लोक हे पाणी पिता हे हॅझर्डस आसा आनी हे जे गव्हर्मेंटान तशें पुलिसांनी कारवाई करची
आनी लोकांनी जागरूक रावन अशे पद्दतीन जे कितें हें जाता ताका हे लोकांक धरपाक मदत करची. मात दर खेपा गोरवांचे बेकायदेशीर कत्तलीचो प्रकार उक्ताडार येतात तेन्ना गोरक्षावालेच पयलीं पावतात. पुलिसांक थंय आपोवन व्हरून दाखोवचें पडटा. पुलिसांच्या हाताक मात कोणूच लागना. वाळपयी तेच जाला. प्रुडंटा खातीर अविनाश जोशी. घेवया एक विराम.